लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसवोर 15 वोळ 1 ते 10. दूल वसूलदार आनी सगळे तरेची बातकी मनशां जेजूक आयकूंक ताचे शीं येतालीं. आनी फारिसेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बाराबर जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. तुमचे मदें 100 मेंढरां आसलोलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात. तांतलें एक मेंढरूम सांडलें म्हणुया. न्हंयान न्हय अरण्यान सोडून सांडलां तें मेळ्ळोसोर ताका सोदूंक वचोनासतना तो रावत काय? आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका कांतार घालता आनी घरा पावतच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवून तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूम मेळ्ळें म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत बदलपाची आपणाक गरज ना म्हूण चिंतलोलीं न्हंयान न्हय प्रमाणीक मनशां आसतीत तर हांचे पासत स्वर्गार येदो संतोश ना म्हूण हांव तुमकां सांगता. वो रुपयाचे 10 नाणें आसलोली कोण एक बायल आसा म्हूण समजात. तांतलो एक सांडत जाल्यार पोंटी पेटोवन घराक सारो मारून तो नाणो मेळ्ळोसोर मेहनतीन तो सोदिनासतना तो रावत काय? आनी मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजाऱ्यांक आपोवून म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाचें दूत संतोश भरीत जातलें. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.